आमचो जो एक बस ऑपरेटर आसा त्याची बस फोंडाच्यान मडगांव ज्या रुटार चलताली आनी सप्टेंबरान गाडी एक्सिडंट जाल्ल्या कारणान मेजर बारीक एक्सिडंट जाल्ल्या कारणान ती गाडी कामांक तेणी दवरली थंयसर आनी काम करतना आयज बसकारांची इतली वायट परिस्थिती आसा की पयशे पयले एकठांय करचे पडटा हांगा थंय आनी मागीर तरी परत थंय गॅरेजीन दवरल्या थंय इन्शुरन्स काबार जालो ते परत पयशे एकठांय कर मागीर मेकॅनीक सोद हे सोद ते सोद ह्या सगळ्या विवनचे न्ही गेलो म्हयनोभर तरी गाडी थंय उरली तो बस आपली तयार करपाक त्या हितून कामान व्यस्त उरलो थंयसर पयशे एकठांय कर बाकीचे हे कर सगळे उपद्व्याप कर हे ते सगळे आनी गाडी रस्त्यार येयल्या उपरांत जेन्ना पयर 2-4 दिसां पयलीं परमीट जर काडपाक येयलो कालच्या आठवड्यान जाल्यार हांगासर असिस्टंट डायरेक्टर जो आसा राजेश नागेन हो ताका सांगता आपणें तुजें परमीट काडून दुसऱ्याक दिला म्हणटा तो परमीट बी काय ना म्हणटा वच आनी लागचलो हांव म्हणलो म्हूण सांगपाक लागलो पूण जेन्ना तेणी म्हाका कळयलें तेन्ना ताका तेची दखल घेवन आमी हांगासर हांवें पयलीं फोन केलो ताका की हो परमीट कोणाक दिला तर म्हाका तेणी सांगलें की खंयच्या दुसऱ्या रुटाक पळय कोणाची गाडी चलता ती काडली आनी आपणें हांगा घातली हांवें ताका सगळें सांगलें कायद्यान कितें पळय येता पळय तें तरी आनी हो जो पळय आसा भुरगो ताका हांवें काल एप्लिकेशन करपाक लायलें गाडी बी तेणी सगळी रेडी केल्या इन्शुरन्स सोंपलो तो बी भरून तेणी 3 म्हयन्याचो कोणाचें रीण काडून फक्त 25,000 इन्शुरन्स भरून बी गाडी तयार केल्या आनी ताका एप्लिकेशन काल करपाक लायलें तर हो सांगता आपणीन त्या बसीक म्हणटा डिसेंबर पर्यंत दिला परमीट 4 दिसां भितर काडून ह्या रुटाक दिता जो पणजे फोंडा पणजे मडगांव पळय जो रूट आहा 5-5 मिनटान बसी आहा वचून क्लॅश टायमिंगाचेर बसी आहा थंय हो बस घालता आनी थंय लोकांक त्रास करता म्हणजे हे पब्लीक इंट्रस्टाचे अगेन्स्ट काम जालें ताका हांवें तेंच सांगलां एकाद्याक आनीक मोदी हाडपाचो प्रयत्न ना जशें तुवें दिला सेक्शन 87 तांकां पावर आसता टेम्पररी परमीट दिवपाक तशें कॅन्सलेशनूय करपाक पावर आहा त्या प्रमाणे तूं इमिजिएटली आयज पुटअप कर तेची फायल आनी ते हे पळय आसा पळय ते परमीट कोणाक पळय दिला ते कॅन्सल कर आनी ती गाडी त्या रुटाक धाड कित्याक थंय लोकांक